येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. गोंया भायल्यान हाडल्यो टुरिस्ट टॅक्सी. भायल्या टॅक्सीवाल्या बरोबर केलां सेटिंग. वेंचणूक आयोगाचेर बेजारल्यात गोंयचे टॅक्सीवाले. मिलिंद नायकाची सादी चवकशी ना. आपणाक घालपाक लायतात खेपो, पूण निमणे मेरेन झुजतलो. संकल्प आमोणकारान उक्तायलो संकल्प. गोंयांत राजकीय फुडाऱ्यांचोय पावस. सकाळी शिवल्लो राष्ट्रवादीचो प्रफुल्ल पटेल. सांजे घसघसलो आपाचो केजरीवाल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत राजकीय फुडाऱ्यांचोय पावस पडपाक लागला. आयज सकाळीं राष्ट्रवादीचो राष्ट्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेल गोंया पावलो. कांय वाठारांनी शिंवल्लो. जाल्यार फाटोफाट आम आदमी पार्टीचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल येयलो. केजरीवालाची ही 3 दिसांतली दुसरी खेप. आयतारा सांजेच तो दिल्ली गेल्लो. They are all from Moscow. Yeah, they are all from Moscow, sir. Sir, politically, NCP Goa has always called Congress as the elder brother. आज क्या reason है कि alliance नहीं हो पा रहा है Congress और NCP? Well, Congress party believes that they can win Goa on their own after losing 15 of their sitting MLAs. And every day the situation is so fluid. And if everybody thinks that they are capable of fighting on their own, well, it is up to them. We are a responsible party. We had an alliance in Maharashtra of the MPA, and it doesn't matter if the Congress has its own views. NCP is also a party since 1999 inception. So, and Shiv Sena also has expressed its desire to fight along with us. So NCP and Shiv Sena will fight the elections. And if other like-minded parties or people would like to join us also, we are happy to. Sir, any talks going on today, sir? Are you going to meet any Congress leaders today for a discussion on Well, we are no. Congress, we are not talking anymore because there is no question. They have not given us any proper number of seats or the seats which we are capable of contesting. So it's okay. We are going to contest, and NCP will definitely win a few seats in Goa, and then we will see how to form a government in Goa. Sharad Pawar has met Mamata Didi in the past. So any alliance with the TMC or? No, because you see, in Goa, traditionally NCP and Congress have been fighting together. Now TMC is the new factor in Goa. Good luck to them. So any consider conducting Alex Rajendra who just left the Congress? No. आज आमचो दिल्लीचो मुखेलमंत्री तशेंच आम आदमी पार्टीचो नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवाल येतले. आनी तुमकां सगळ्यांक सांगलां अशें आज पंजाबाक आमचो CM फेज जो आसलो कॅन्डिडेट अनावन्स जाल्लो आसलो श्री भगवत मानजी तो MP आसा. फाल्यां गोंयचे लोक तशे आतुरतेन पळयताले ते फाल्यां गोंयचो CM फेज आमचो तो इलेक्शन आसा फेब्रुवारी 2022 जाता. ताजो आमी डिक्लेअर करतले. आमचो जो गॅरंटी स्टेटमेंट आसा सगळ्या गोंयच्या लोकांक पाविल्ले आसा. आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्या. आज सुद्धा एक लिस्ट आमी डिक्लेअर केला 5 जाणांची. सगळे कॅन्डिडेट आमचे घरोघरी प्रचार करता. एकदम बरो प्रतिसाद मेळटा. कित्याक ह्या सरकारान काँग्रेसच्यान BJP मेळून जो सरकार आसा तातूंत फक्त भ्रष्टाचार केला, करप्शन केला. हाजो नमूद सुद्दां गोंयच्या गव्हर्नरान केल्ली आसा. तेन्ना गोंयचो लोक सगळो पर्याय पळयता आम आदमी पार्टीक. आनी म्हाका खात्री आसा आमचे जे स्टेटमेंट आसा गॅरंटी आसा आनी दिल्लीचे आमचे काम जे आसा सरकारचे आम आदमी पार्टीचे केजरीवाल सांगला अशें स्वता नरेंद्र मोदीजी स्टेटमेंट केला अशें इट्स अ क्लीन एंड ऑनस्ट गव्हर्मेंट. तांकां कसलेच कितें तांकां केसीस मेळूं ना. इतले तांणी फायली ओपन केल्यो, इतल्यांच्यानी इन्व्हेस्टिगेशन केलें पूण कसलेच आरोप सुद्दां जाल्ले ना. तेन्ना गोंयच्या लोकांक हांव आश्वासन दिता आनी गॅरंटी दिता एकदां आमकां चान्स दिया, एकदां आमकां सपोर्ट करा. क्लीन बरें गव्हर्नन्स आसतलें, क्लीन सगळें ऑनेस्टली काम जातलें. CM कॅन्डिडेट तुम्ही अनाउन्स करता पळय कितें क्वॉलिटीज तशें तुमी अशें CM कॅन्डिडेट? आमी सगळे जे आमदार आमचे कॅन्डिडेट दिल्ले आसा आमी सदांच तांचे बॅकग्रावंड चॅक करता. कसले क्रिमिनल रेकॉर्ड आसपाक जायना, कसलो करप्शन चेक कसलें आसूंक जायना आनी दुसरें म्हणल्यार क्लीन कॅरेक्टर आसपाक जाय. समजा कोणाक कितें आदळ्ळें म्हाका आमच्या फोनवर हाडचें. आमी खात्री दवरता कॅन्डिडेट समजा आमी डिक्लेअर सुद्दां केल्यार आमी फाटीं घेता.
आज आपने चंडीगढ़ में आपका सीएम फिर डिक्लेयर किया है, क्या है न्यूज गोवा के लिए आपका विजिट? गोवा में कल हम डिक्लेयर करेंगे, आप लोग आइए सब लोग। तो कैसे गडबडी करून राहिलं दुसरी एक राजकीय घडामोडीकडेन संबंधित बातमी म्हटल्यार मडगांवां ओल्ड स्टेशन रोडार दक्षिण गोंय पुलिसांनी 864 सोऱ्याच्यो बाटल्यो धरल्यो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले। चिंचणी देवसा वाठारात उबारिल्ली बेकायदेशीर बिल्डींग मोडून उडोवपाचो पंचायतीच्या उपसंचालकान आदेश दिला। ही बिल्डींग एका म्हयन्या भितर मोडची अशें विस्टर्न डायसान पंचायती कडेन मागला। ऐकात। मार्केट म्हणून वापरपा खातीर फाटलीं 5 वर्सां जाली ही बेकायदेशीर इमारत उबी आसा। ज्या जाग्यार पंचायतीचो अधिकार आसलो पूण ती खाजगी वापराक दिल्ली, त्या खातीर पंचायतीची येणावळ ना जाली। आतां पंचायत उपसंचालकान ती मोडून उडोवचो असो निर्णय दिल्ल्यान योग्य तेच केला, थळावे सांगतात। ते इलिगल आणि लिगलायज करून ते ऐक नाही झाले। मागीर हांवें काडे आनी केस फायल केली and it took me 5 years to get the order. Finally, the deputy director of Panchayat has given demolition and he has asked the Panchayat to comply in 30 days. So I hope they will do the needful. Thank you. Well, आमगेले ओरिजिनल पार्ट 4 वाट आणली, ती गाड्यान प्रायव्हेट पार्टी दिली। प्रायव्हेट पार्टी पयशे खाता, प्रायव्हेट पार्टींच्यान पयशे खाते जायना, ते पंचायत प्रॉपर्टी बट दॅट मनी हॅज टू रेव्हेन्यू हॅज टू गो टू द पंचायत म्हणून तुम्ही केस करतले? हय, म्हणून हांवें मागीर केस फायल केली। आता तुम्ही हॅप्पी आसात ह्या ऑर्डरीचेर? वी आर व्हेरी हॅपी बिकॉज नाव द मनी विल गो बॅक टू द पंचायत नो वेन द न्यू मार्केट कम्स डेमोलिश करपाक। गव्हर्नमेंट टायम्सां हांव एकदम हॅपी, कित्याक आमगे पळय मार्केट आहले एसो आख्खे सावथा मार्केट नासलें, 4 आटीन ताका एंट्रन्स आहले आनी हें मार्केट कित्याक लागून मोडलें पंचायतीन नको। आनी आज नुस्तें आमगे चिजोन हिस्ट्री आहली, केन्ना मरे नुस्त्या बाजार रस्त्या म्हणल्यार बसना आहले, आज ह्या चिंट्या लागून आज नुस्त्या फगलें रस्त्याक बसता। आमगे चिंट आसलो तो आख्खे साश्टी गोंया आख्खे साश्टी नासलो, एसो आसलो, वो 4 आटीन ताका देर आहली, वो ताका सिमीट आसलो, वो पार्टिस्ट आहले, वो आहले। आज लायसेन्स लोकांचे घर काडले ते लायसेन्स सुद्दां, हे लायसेन्स आसतना तेणी इलिगल बांदलें। सो आय एम व्हेरी हॅपी आनी इमिजिएटली ते कलेक्टरान मागणी। गोवा 365 खातीर चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। कोविडाच्या काळात गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक गिरायकांची खूब गरज आसा। वेंचणुकांक लागून गोंयांत कांय भायल्यो टॅक्सी मागयल्यात। गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक संद दिवचे बदला सरकारान राज्य भायल्यान टॅक्सी मागयल्यात। हाचे फाटल्यान सेटिंग आनी कमिशन आसा, टुरिस्ट टॅक्सी धनी संघटनेन आरोप केला। वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेंचणूक आयोगान मुंबयच्यान 50 परस चड पर्यटक वाहनां मागयल्यात। एका म्हयन्या खातीर भाड्यार ह्यो गाडयो हाडिल्ल्यो, पूण ताका लागून गोंयचे टॅक्सीवाले फ्युरोज जाल्यात। ते म्हणटात आमचे कडेन 23,000 पर्यटन वाहनां आसात, पूण दर खेपे भायल्याकच टेंडर दितात। आतां तांणी कलेक्टर आनी राज्यपालाक गाराणें घालपाचें थारायलां। आयकात ट्युरिस्ट टॅक्सी असोसिएशनाचो फुरकान शाहाक। की काल तुम्ही टीव्हीचे चॅनलाचेर पळयला की 50 गाडी आयला, ऑलरेडी 50 गाडी आयला, 300 गाडी ऑलरेडी गोंयांत आयिल्ले आहा। आमकां फटोवपा लागून ते दाखयता की 50 गाडी आयला ऑलरेडी, आनी ते 50 गाडी दाखयता न्ही ते टुरिस्ट टॅक्सी न्ही, ते रेंट कॅब। आनी आमकां टेंडर दिल्ले आसतना आमकां टेंडर दिल्ना तेंच्यांनी आनी भायले गाडी हाडले। पूण म्हाका कांयच कळना हें कितें, वो गव्हर्मेंट आसा न्ही, वो कोणाचो गोंयकाराचो को भायलो, हेंच्यांनी पयलीं सिद्ध करपा जाय की एवरी टायम सदां तशेंच करता। कसले प्रोग्राम आसले, इव्हेंट आसल्यार भायले गाडी हाडटा, कित्याक आमचे कडेन कॅपेसिटी ना।
आमचे ऑलरेडी 23,000 गाडी आमचे हा लॉन्च हा आमचे टॅक्सी असोसिएशन हा आमचे गाडी असताना भायल्या किती हाडटा तुम्ही आमकां तुम्ही सांगले की स्पीड गव्हर्नर घातले तुम्ही सांगले गव्हर्नमेंट हाडले मागीर तुम्ही मीटर हाडले डिजिटल मीटर हाडले सगळे माथ्याचेर आमचे घातले पूण हो सगळो कायदो आमकांच आमचो हो कायदो आमकां आनी तांकां टेंडर तांकां हे कितें चल्ला थंय म्हाका न्यूज मेळ्ळा की थोडे गाडी थंय फोंड्या दवरला थोडे हांगा दवरला पूण दाखयल्या 50 गाड्या ऑलरेडी 300 कार्स लॉन्च आयल्या आनी मुंबयच्यान महाराष्ट्रात ते टेंडर दिला तो तांकां टेंडर दिला आमचे कोणा टेंडर दिला हे कमिशन आनी सेटिंग चल्ला आतां मुखार आमी एक मेमोरंडम दितले गव्हर्नराक आनी कलेक्टरा सांगतले की हे आतां तुमी परमिशन कशी दिले काय म्हणून आमची गाडी असताना तुमची आमकां पयलीं सगळ्यान पयलीं फर्स्ट प्रिफरन्स गोंयकारांक दिवपाक जाय ही आमी तांकां सांगतले आनी समजून सांगतले ना जाल्यार मागीर आनी कितें आसा जाल्यार पळया 50 गाडयो हाडल्यात अशें दाखयला असले तरी प्रत्यक्षात 300 गाडयो हाडल्यात फुरकान शहान गुपीत उक्ते केले इतलेच न्हू जाल्यार आमी टेंडर घातलेले त्या वेळार 2 ड्रायव्हर कंपल्सरी म्हण सांगिल्ले पूण मुंबयच्यान हाडिल्ल्या गाडयांक एकच ड्रायव्हर आसा हे कसले मिक्सिंग फिक्सिंग तांकांय प्रश्न पडला आमी आमचे कडेन कमिशन काय मेळना तेंचे कडेन कमिशन मेळटा पूण तांकां टेंडर दिता हे मरे सारकें जायना हे मरे आमच्या गोंयकारांक आतां ते आमकां माफिया म्हणटाले न्ही माफिया हे लोक भायले म्हणटा न्ही दुसरे आतां तुमी सांगा म्हाका माफिया कोण कमिशन खाता कोण रे आमी 100 रुपया 200 रुपया खाले जाल्यार तुमकां माफिया म्हणटाले मरे आतां कोट्यांनी पयशे खाता मरे ते कोणा ब्लेम करता तुमी बेश्टे आमकां मरे टॅक्सीकारांच मरे हे मरे चिंतपाक गरज आहा आमकां आमचें टेंडर केला मरे टेंडर दिला मरे तांकां पहिली गाडी त्यांच्यानी घेतल्या आमी ऑलरेडी टेंडर दिवन 15 दिसान आमी एकठांय केला गाडी हांगचे वास्कोचे हे सगळे करून दिला आतां म्हणटा ना तुमचे रेट मातसो डिफरंट आहा म्हणजे तुमचे सेटिंग चलता म्हाका हे सुद्दां मेळ्ळा रेट तेंगेले 3,580 किलोमीटर 8 अवर्स आनी हे म्हणटा आमकां 250 किलोमीटर 4,000 24 अवर 2 ड्रायव्हर तेंचे कडेन 2 ड्रायव्हर ना एकूच ड्रायव्हर आयला टॅक्सी गायले त्यो हांवें अरेंज केलाय काणकोण 40 गाडयो ते गाडी काडपाक सोदताय आनी हो टेंडर आसता ते म्हाका सांगले सगळे म्हाका दिता आनी हांवें ऑलमोस्ट आनी 300 कार्स दिल्ले आहाय तांकां तेमच्यो आमची गाडी आसतना तेमी तांकां घेवप न्हू हें म्हाका तें सारकें लागना कित्याक पॅन्डेमीक टायम्स ज्यो आमचे टॅक्सी भाव आसले सगळे आमी बेकार आनी गोंयांत हांव तर रेडी आहा तांकां गाडी दिवंक शकता कित्याक सो हांवें मागे दिल्ले आहाय थंय त्योच त्या गाडी रेट चड म्हूण काडपाक तेंचे कितें चलता सो हें गोवोरमेंटान करप सारकें न्हू हांव इलेक्शन कमिशनराक विचारूंक सोदता तूं हें कित्याक करता लास्ट टायम जेन्ना 2017 इलेक्शन जाल्लें तेन्ना म्हाका अजून सुद्दां पेमेंट मेळना तुमी पेमेंट दिनाय काय ना तुमी आमी गोंयचे भुरगे आसतना तुमी भायर कित्याक टेंडर दिताय आमी घेवंक शकताय आमी हँडल करूंक शकताय तुमी आमकां 2017चेच पयशे दिले ना जाल्यार आतां तुमी पयशे आमी तुमकां तरी सुद्दां अरेंज केली जाल्यार तुमी आमकां कित्याक बिजनेस ना हेंच हांव तांकां विचारूंक सोदता आनी हे भायले गाडी जर तेमी हाडल्यो जाल्यार आमी कलेक्टर ऑफिसान सगळ्यो गाडी हाडयतले आमी इतलें सांगूंक सोदता कित्याक आमकां पयलीं दी तेमकां दी पूण जेन्ना आमचे फुड्यान कमी पडटा शॉर्टेज जाता तुमकां गरज आहा तेन्ना तुमी त्यो गाडी हाडाय नाजाल्यार तुमी हाडनाकाय हांव इतलें सांगता सगळ्यो टॅक्सी भावांक कित्याक नॉर्थाचे तेमी गाडी काडल्यो ऑलरेडी तेमी त्यो काडप न्हू सो हांवें डिसिजन घेवन हांवें त्यो गाडी दवरल्या म्हाका तेमी ऑर्डर दिल्ली आहा म्हाज्या नांवार आनी तेमी त्यो ऑर्डरीचेर ज्यो गाडी आहाय त्यो चलयच्यो आनी हेंच्यो बी चलयच्यो तेमी जी हांकां रेट आहा ती बरी रेट दिवची 3,000 बी पुरवणना कित्याक 3,000 4,000 हांव तांकां अरेंज करूंक शकना आनी येदो व्हडले रिस्क घेवंक शकना हांव गोवोरमेंटाक इतलें सांगता कितें हो टेंडर आसा तो आमकां गोंयच्या मनशाक जर म्हाका दिना आनी कोणाकूय दिवचो पूण गोंयची मनशां आनी रेट ती 3,000 4,000 ही रेट दिवची न्हू रेट बरी दिवची कित्याक 24 अवर्स ही रेट आमकां पुरवणना गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार भाजपाचो आमदार मिलिंद नायकाक वाटावपा खातीर भाजपा आपल्या विरोधात षडयंत्र रचता ताचे विरोधातले पुरावे ना करपाक पळयतात पूण तांकां बचचो ना सेक्स स्कॅन्डलाच्या मुद्द्या वयल्यान क्रायम ब्रांच आपणाक परतून आफोवन त्रास दिता तरीकय आपूण मिलिंदाचे स्कॅम उक्ताडार हाडटलोच गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान म्हटलां कोणे तरी एके बायलेन केल्ले कागाळीक लागून पुलीस आपणाक पिट्टात संकल्प सांगता तिणे केल्ले कागाळीची रोखडीच FIR केली पूण 35 दिसा आदी बायला पुलीस स्टेशनात मिलिंद नायका आड केल्ली कागाळ अजून रेजिस्टर करूंक ना
मिलिंद नायक ह्या स्कॅन्डलांत वांटेकार ना जाल्यार ताणें मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलोच कित्याक असो तर्कनिश्ठ प्रश्नय संकल्पान विचारला. आयज जे म्हाका पुलीस स्टेशनार आपयलेले ते फक्त जो इश्यू चल्ला गोंयभर आनी तो गाजता सेक्स स्कॅन्डलाचो. हो सेक्स स्कॅन्डल तुमकां सगळ्यांक विशय खबर आसा कसो जाला आनी कसो ते मिनिस्टराक आमी एक्सपोज केल्लो आसा आनी तेज्या लागून ताका रिजायन जावचो पडलो. आयज तोच मिनिस्टर तोच आमदार आनी तेंचो गव्हर्मेंट टोटली आपली मशिनरी यूज करपाक लागलेली आसा. कशें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या लोकांचेर हॅरेसमेंट जावपाक लागलेले आसा. जे लोक विसल ब्लोवर आसलेले जेंच्यांनी हो इश्यू एक्सपोज केल्लो आसा आयज तेंचेरूच हॅरेसमेंट जावपाक लागलेले आसा. आयज जी केस मुर्मुगांवां रजिस्टर जाल्लेली आसा हांवें तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें आसा ती एनी टायम क्रायम ब्रांचान वयपाची आसा म्हणून आनी त्या प्रमाणे ती क्रायम ब्रांचान पावलेली आसा. आनी क्रायम ब्रांचानसून अजून पर्यंत म्हाका आतां 2दा तेंच्यांनी आफोवन हाडलो क्रायम ब्रांचीन आनी हांवें तेंचे कडेन एवरी टायम आपयलेले फावटी हांवें तेंचे कडेन कॉपरेट केल्लो आसा. तांकां स्टेटमेंट दिल्लो आसा जे खरें आसा जे सत्य आसा जे रियलिटी आसा ते क्रायम ब्रांचाक सांगलेले आसा. हांवें म्हाजो स्टेटमेंट दिल्लो आसा. बट आयज खूब दूख लागता कित्याक गव्हर्मेंट जी मशिनरी आयज यूज करपाक लागली आसा ही केस आयज ते दाबोवंक सोदता. ही केस ते एक सायडूच घेवपाक लागलेली आसा जी म्हाजेर एका बायलेन जीव बीन बिहाराक कंप्लेंट रजिस्टर केला फक्त तेजेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आनी जी आमी केस हांगा कंप्लेंट दिल्लेली आसलेली ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर ती बीन 15 तारखेक गेल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक डिसेंबरान 15 तारखेक डिसेंबराच्या आयज ऑलमोस्ट 35 डेज जाले. 1 म्हयनो जावन गेलो अजून पर्यंत ह्या केसीचेर तेंच्यांनी कांयच करूं ना. आमकां सांगलेले पुलीस स्टेशनाचेर ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर म्हाका आपयतले आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय तें तुका दिवचें पडटलें. हांवें म्हळ्यार हांव फूल कॉपरेट करता म्हणून. बट आयज पर्यंत हे 35 दिसान म्हाका एकदां सुद्दां ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर म्हाज्या कंप्लेनीचेर आपयलेलें ना. क्रायम ब्रांचाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडलो मोबायल घेतलो. तातूंत सगळे महत्वाचे पुरावे आसात. इतले दीस बायल पुलिसांनी तातूंतले पुरावे कित्याक पळयले नात. म्हाका सांगले बगर मोबायल आपल्या ताब्यात कसो घेतलो. आपणाक परत परत आफयतात पूण मिलिंद नायकाक एकदांय कित्याक आफयनात ह्या प्रस्नाचे जापोय संकल्प सोदतात. हांव जेन्ना क्रायम ब्रांचीन म्हाका जेन्ना आपयलो आयज जाल्यार हांव क्रायम ब्रांचीन जेन्ना गेलो जाल्यार म्हाका थंयसरले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसात तेणें इन्फॉर्म केलें की तुका आपल्या बरोबर ह्युमन पुलीस स्टेशनार येवचो पडटलो आनी ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर आमी जे तुवें फोन दिल्लेले आसा ते अटॅच करपाक सोदता म्हणून पंचनामा करून. आनी आयज त्या प्रमाणे आतां हांवें तांकां कॉपरेट करून हांव ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर येयलेलो आसा. जाल्यार ह्युमन पुलीस स्टेशना वरसून आयज जे मोबायल हांवें जे प्रोड्यूस केल्लेले आयज ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर जेच्या भितर हे सेक्स स्कॅन्डलाचे आख्खी हिस्ट्री आसा ते आयज क्रायम ब्रांच आपल्या ताब्यान घेता. हांव म्हणटा खंयचो कायदो क्रायम ब्रांच कशें आपल्या ताब्यान घेता जेन्ना ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर जाली 35 दीस जाले 35 डेज 1 म्हयनो जावन गेलो. हांवें कंप्लेंट दिली आसा ओरिजिनल मोबायल दिल्लो आसा दुसरो मोबायल 2 मोबायल हांवें तुमचे कडेन सबमीट केलेले आसा. जाल्यार 35 दिसान तुमी कांयच करूं ना ते मोबायलाचेर घेवन अजून पर्यंत 35 दीस जाले कशे ओगी रावले. आनी आयज तुमी काडटा तो मोबायल काडटा दोनी आनी क्रायम ब्रांचीक दिता. म्हणजे म्हाज्या केसीचेर कितें केलां तुमी अजून तुमी केस रजिस्टर करूना तेचेर FIR लॉन्च केलेली ना कांयच केलें ना. वयल्यान तुमची कंप्लेंट हांवें तुमचे कडेन दिलेली तुमी तुमचे कडेन कंप्लेंट दिलेली तेजे वरसून तुमी मोबायल काडून तुमी क्रायम ब्रांचीक कशें दिता. आनी म्हाका हेच्या बद्दल कांयच तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें ना. इवन ओरली सांगलेलें ना या रिटर्न सांगलेलें ना कितें बाबा ही कंप्लेंट तुजी खंय पावलेली आसा ती. आयज जी कंप्लेंट 35 जाली एका हांवें मिनिस्टराचेर केल्लेली आसलेली तेका अजून 1 दीस सुद्दां इन्क्वायरीक आफोवना. आयज तेजी गरज आसलेली बाबा तुवें हें केलां काय ना तरी म्हणून विचारूंक जाय आसलें तेका. तूं हेच्या भितर इनवॉल्व आसा काय ना तरी म्हणून विचारूंक जाय. आयज तेका 1 दीस सुद्दां त्या मिनिस्टराक जो मुरगांवचो आमदार आसलेलो तेका अजून पर्यंत आपयलेलो ना. आयज म्हाका ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर फक्त इतल्याक लागून आपयलेलो क्रायम ब्रांचानसून तेंचो पंचनामा जाता आनी फक्त म्हाका तो मोबायल आयडेंटिफाय करपाक. हांवें तो मोबायल आयडेंटिफाय केला जो मोबायल हांवें दिल्लो तोच मोबायल म्हणून सांगलेलो आसा. बट म्हाका डावट येता परत एकदां तुमकां सांगता त्या मोबायलान तेंच्यांनी कितें छेडछाड केल्लेली आसा ती म्हाका खबर ना. तेंच्यांनी त्या मोबायलानसून कितें तेंच्यांनी डिलीट केलेलें आसा कितें केल्लें आसा म्हाका हेजेर खंय तरी तेंचेर डावट येयलेलो आसा. सो हांव मागता आमच्या आख्ख्या गोंयच्या जनतेक हो जो मिलिंद नायक आसा आनी तेजो गव्हर्मेंट आसा BJP गव्हर्मेंट तेका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक ही सगळी नाटकां करता. बट हांव कसोच फाटी रावपाना. आमी सांगला त्या प्रमाणे ऑलरेडी आमी कोर्टान तयारी केलेली आसा. हे 2 दिसां भितर आमी कोर्टान वयतले आनी तेजेर फुडली एक्शन घेवपाची कोर्टान आमी हे सगळे सबमीट करतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. परतून एक वेवसायीक विसव
काल गोंयांत काळा भायरो पावस पडलो. सुकत घातलेल्यो सुपाऱ्यो वेचपा खातीर धांवपळ जाली खरी, पूण फुडले 5 दीस तरी सुशेग घेवं येता. हवामान खात्यान मातशी थाकाय दिल्या. काल गोंयचें तापमान 32.5 ते 21.2 डिग्री सेल्सियस उरलें. आयज चडावत तापमान 33 जाल्यार उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी दाट दव दिश्टी पडलो. फाल्यां दव पडपाची आस्त आसा. सकाळीं मळब नितळ आसलें. सांज वेळार मात कांय कडेन कुपां दाटिल्ली. फुडले 2 दीस अशीच स्थिती उरतली. फुडले 5 दीस सुके. फाल्यां फांतोडेर पळोवपाक मेळटली दवाची कुपां. आयचें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. आयज आनी फाल्यां मळब कांय प्रमाणांत दाटिल्लें. नुस्तेंमारी करप्या खातीर खाशेली सुचोवणी ना. काल पावस शिवरलो तरी नुस्तेंमारी करपा खातीर दर्यांत वचप्यांक हवामान खात्यान कितें विशेश अशी शिटकावणी दिवंक ना. पूण दर्यांत 75 किलोमिटराच्या अंतरार सांबाळून वचचें पडटलें. 20 आनी 21 वेर वरा फाटल्यान 40 ते 50 किलोमिटर ह्या वेगान उत्तर अरेबियन दर्यांत वारो घोळपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 विथ इनपूट फ्रॉम IMD. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोनाच्या वाडट्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.